जिविताच्या वादोळ मोडांनी बोरवाशाची किरणां जावंक बागेवन झुजे वाज आमकां उत्तेजन दिता. ह्या विशयाचेर आदारून ल्हानसो नियाळ हांवें जोरी तर तुमकां विचारलें कितल्या जाणांक भायल्या देशांत वचूंक जाय म्हणून जायतीं बाबा भयणां हात वयर काडटलीं वय ना. जायत्या जाणांक वचूंक जाय भायले देश आमकां पळोवंक जाय. अशेंच खंय म्हज्या हातांत पान आसा आनी मातयेचो गुळो आसा. अशेंच ह्या मातयेच्या गुळ्यान आनी ह्या पानान चिंतलें खंय आमी हो देश सोडया आनी खुंया भायल्या देशांत या. आनी दोगांय मदें उलोवप जाता तेन्ना दोगांय एकामेकाक म्हणूंक लागलें भायल्या देशांत वचप इतलें सोंपें न्हय. वाटेर वेताना आमकां जाय ते कोश्ट त्रास पडटले. आतांच तूं हांगासरूच म्हजे बराबर रावता आसतना आमच्या जिवितांत वादळ मोड येता तेन्ना कोश्ट त्रास येता तेन्ना तूं म्हजे लागीं माती सांगता तूं झगडटा म्हाका तूं सोडून वेता आनी वाटेक वेता आसतना दुसऱ्या देशान कितें बरवसो आसा तूं म्हाज्या सांगाता सदां काळ रावतलो म्हणोन. आनी हांचे मदें मातये मदें आनी ह्या पानां मदें उलोवप जाय तें जाता. आनी शेकी तीं दोगांय एकामेकाक सांगतात हांव तुजो सांगात केन्नाच सोडचो ना. आमी या दुसऱ्या देशांत या. आनी दोगांय खंय बाराबर भायर सरतात. माती आनी पान वेता आसतना सुमार ओद्दे वाटेक पावले उपरांत दुसऱ्या देशाचे अकस्मात वारो येता. आनी वारो आयल्या उपरांत आमी जाणाव पान कितें जाता वाऱ्यान उबोन वेतोलें. आनी तेन्ना वारो येता तेन्ना मातयेचो गुळो चिंता आपूण जोरी तर ह्या वेळार वाऱ्या वेळार पानांक सोडीत जाल्यार हांव एकलो एकसुरो पडटलो. हांवें ताका बरवसो जावंक जाय ताच्या सांगाता रावूंक जाय. आनी त्याच वेळार हो मातयेचो गुळो रोखडोच पानाचेर वचून रावता आनी पानांक चेपून दवरता घोट दवरता. ह्या वाऱ्या वेळार माती पानाचो सांगात जाता. आनी अशें वारें गेल्या उपरांत दोगांय परत वचूंक लागतात. दुसऱ्या देशान पावता पावता मोठ्ठो पावस येता. आनी पावस आयल्या उपरांत कितें जातलें मातयेचें रोखडीच विरगळून वेतली. आनी असल्या वेळार पान चिंता जोरी तर आपल्या दुखांत हे मातयेच्या गुळ्यान वांटो घेतला जाल्यार म्हाका बरवसो ताणें दिला जाल्यार गोठाय दिला जाल्यार आपूण ताका आतां कित्याक ताच्या कोश्टा वेळार सोडटली. आनी तेन्नाच खंय पावस आयलो तेन्ना हें पान हे मातयेचेर रावता आनी ताका सुरक्षा दिता ताका विरगळूंक दिना. बाबा भयणानो आनी दोगांय सांगातान हूंय दुसऱ्या देशान तीं पावतात. जिविताच्या वादळ मोडांनी एकामेकाक बोरवाशाची किरणां तीं जातात. भाव भयणानो आमच्याय जिवितांत जायते कोश्टूक येतात. एक एक फावटी आमकां दिसता हो म्हजो सांगात दितलो दुसरो भाव भयणां म्हज्या आदाराक पावतलीं. एक एक फावटी आमच्या आदाराक पावतात. एक एक फावटी आमच्या वादळ मोडांनी दुसरीं बाबा भयणां आमकां सोडून दितात. असल्या वेळार आमचें जिवीत जायतें जोड जाता आसतलें. हाच्या पयल्या वाचपान आमी नदर मारल्यार जूय मोग आसा थंय भिरांत ना. आनी देव म्हणल्यार मोगूच म्हणून आमकां उगडास केला. आमकां कोणाची भिरांत दिसता जायतीं बाबा भयणां हांगासर बसल्यांत तीं हांव लेगून घडये कोणाक तरी आमी भियेतात आसतलीं. थोडीं बाबा भयणां जनावरांक भियेतात. घरांत एक जल्लो लेगून आयल्यार भियेतलीं. एक पाल लेगून आयल्यार भियेतलीं. घरांतल्या सुण्यांक लागून आमी भियेता. एका मनशाक लेगून एक एक फावटी आमकां थोड्यांची भिरांत दिसता. असल्या वेळार आमचें जिवीत कितें जाता काय जूय मोग आसा थंय भिरांत ना म्हणून आयचे जुवांचे पयले चिटी वेले आमी वाचप वाचलां थंय
आमकां सांगता. आकवार मारीच्या जिविताचेर लेगून नदर मारीत जाल्यार बुडवो गाब्रियल तेन्ना येता, तेन्ना लेगून ती भियेता आनी तेन्ना बुडवो गाब्रियल तिका गोठाय दिता. मारये भियेनाका, हें सगलें घडटलें जाल्यार पवित्र आत्म्या सोबें आनी पवित्र आत्मा तुका गोठाय बोळ दितलो. आयच्या शुभ वर्तमानांत लेगून जेजू दर्याचेर चलता तो पळोवन शीस भियेले. तेन्ना जेजू तांकां सांगता, विस्वासून रावात, हांव तो, भियेनाकात. जेन्ना जेजू आमच्या सांगाता आसता तेन्ना कोणेंच भियोवपाची गरज ना, कारण तोच आमच्या कुश्टां दुखान वांटो घेता. आनी जेन्ना जेजू तांच्या होड्यांत भितर सरता तेन्ना वारो थांबता. आमचें जिवीत हेंच. जरी तर आमच्या जिवितांत जेजू आसा जाल्यार कसलेंय वादळ मोड येवं, कसलेय कोस त्रास येवं, आमकां जेजूचो सांगात आसा जाल्यार आमच्या जिवितांतलें मोड वारें थांबतलेंच. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयज ह्या दुसऱ्या नोवेनांत जिविताच्या वादळ मोड्यांनी उदीक करून बोरवाशाची किरणां जावंक आमकां भाग्योवन झुजे वास देख दिता. आमच्या जिविताक ह्या दुसऱ्या नोवेनांत आमी कितें व्हरूया गाय. माथेवाच्या शुभ वर्तमानांत 7व्या हावेस्वरांत 7वी वोळ आमकां सांगता, मागात आनी तुमकां मेवतलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. आमचें जिवीत देवाचेर पातयेवन तोच आमचो बरवसो विस्वास म्हूण आमी मानून घेवंक गरज. श्रीलंकेंत जेन्ना एक आवय आपल्या पुताक मरणाची पिरायेर आसता तेन्ना निमाणे घडयेर मरणाचे दोतोरान फकत 1% त्या धाकटुल्या भुरग्याक दिलोलो. तो घडये भुरगो मरून शेकतालो. ह्या वय बाकीवन झुजे वाजा लागीं मागता दिमीर पडून आनी तो पूत बरो जाता. असलोच त्या वयचो भावार्थ बाकीवन झुजे वाजाचेर, बाकीवन झुजे वाजाच्या जिविताचेर नदर मारुया. एक मनीस पिडींत आसा, कोश्टवता म्हणून निमाण्या वेळार ताचेर मागणें करूंक बाकीवन झुजे वाजाक मुडीपूर वतात दोंगराचेर आनी निमाणो ताचेर आकांत हाडटात उदीक करून ताका मार फार करूंक. त्या वेळार बाकीवन झुजे वाज देवाचेर पातयेता, थंयसरूच दिमी मोडटा, देवा कडेन मागता. आनी आमी जाणा व्हड मिलाग म्हणल्यार उदकाच्यो झोरी व्हांवतात. भाव भयणांनो, बागेवन झुजे वाजानूच आमकां शिकयलां देवाचेर पातयूंक, देवाचेर बरवसो दवरूंक. आपल्या कुश्टां दुखान लेगून ताणें देवाक उलो मारलो. आमच्या जिवितांत देवाक पयले सुवातेर आमी उलो मारूंक गरज. कसलेय कोस त्रास आमच्या जिवितांत येवंक देव आमचो व्हडांतलो व्हड दोतोर, तोच आमचो दोनी, ताचेर विस्वास दवरूंक आमी पावलां मारूंक गरज. जेजू आमच्या जिवितांत भितर सरल्यार सगलीं वादळ मोडां पयस जातात. सायबा आमी बुडटाव शिसांचीं उतरां आनी जेजू हें सगलें तोंडायता. आमच्या जिवितांत कसलेय कोस त्रास येतात तेन्ना देवाचेर पातयेवन बरवाशाची नदर आमकां जोण एकल्याक दी म्हूण बागेवन झुजे वाजाक फुडें घालून दे. ह्या मिसा भेटेंत आमकां जोण एकल्याक कृपा आनी बळ मागुया.